काणकोण दुर्घटनेत मुख्याधिकाऱ्यान आदल्या आनी आताच्या भाजप आमदाराच्या चेपणाक लागून प्रमाणपत्रां दिल्लीं. ताका लागून भाजपाच्या सध्याच्या आनी आदल्या आमदाराक अटक करून चौकशी करपाची मागणी एनसीपीन केल्या. रेस्क्यू ऑपरेशना खातीर जाल्लो खर्च बिल्डराची प्रॉपर्टी विकून वसूल करपाची मागणी एनसीपीन केल्या. बिल्डरान मोदीच्या रॅलीचे फंडिंग केल्ले म्हणून पर्रीकार ताचेर कारवाय करना अशी काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. होम मिनिस्टर वी कॅन सेफली से इज अबॅटिंग अँड शिल्डिंग the guilty people in this case. Builder खंयचोच ना, कॉन्ट्रॅक्टर ते बोबो घालतात की आरसी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ही बिल्डिंगाची वन साइड बिल्डिंग ही कंप्लीट जावंक आसली हे क्लियर जाता तेन्ना जेन्ना मोडटा तेन्ना तो आरसीसी कॉन्ट्रॅक्टर आर्किटेक्ट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे जबाबदार आसता की हितून टॉप पॉलिटिशियन हाचे हात आसा. दोन्ही आमदार एक आता लायसन्स दिला विदिन 24 आवर्स. त्या वर्सा दोन्ही आमदार बीजेपीचे दोन्ही आमदार चीफ ऑफिसरच्या माथ्यार बसून ते इमिजिएटली लायसन्स घेवन घेतले. पॉलिटिशियन जी आसात तिंचे नाव जर डिक्लेअर जावंक जाय जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन जावंक जाय. तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटाक इतलो खर्च येयलो ते बिल्डींग मोडपाक हे करपाक ते करपाक तेंच्यांनी ते रिकवरीचे कितें केलां आयज पासून एक बोट उखलूंक ना. हाचो अर्थ कितें? मुख्यमंत्रीन सांगलेलें सायडीचे बिल्डिंगी म्हणून जेन्ना मंत्री बिंत्री सगळे भितर पडले इलेक्शनाच्या फंडाक कितें उलोवप जालें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आनी एक कमिटी रिपोर्ट. ही कमिटी जी IAS ऑफिसर ज्या रिटायर्ड IAS ऑफिसर इज मोर टेक्निकली देन द GEC हू हॅज सेड साइड बिल्डिंग्स ऑल्सो इन डेंजर. आमचो डिमांड आसा फ्रीज ऑल द प्रॉपर्टीज, फाइंड आउट हू आर द पॉलिटिकल बॉसीस, सेल द प्रॉपर्टीज and recover all the losses that have been incurred by this government. इतले लोक मेले तितू तो डिझास्टर मॅन मेड म्हणजे मनशान केला म्हणून खट्टा एक्सिडेंट म्हणून इथं कशें सिद्ध जायना. म्हाका सद्दा पर्रीकाराक ती IIT मातशी तरी चुकली आनी हांव ITI जायन ताका सांगता की अशें करून लोकांक फोडोवपाक करनाका म्हणून. नाव यू कॅन मेक आउट बिकॉज सून आफ्टर रॅली दे हॅव सॉफ्टन द स्टँड. दे हॅव सेड दॅट इट्स एन एक्सिडेंट. When they themselves register a FIR and in that FIR they say very clearly that it was Congress's misrule, that's why this building collapsed and that is why we are going to take action against the builder. These are the statements before the Sankalp rally. After the rally this is happening. What else you want me to think? So it is not to be then need no be more proof than this. The BJP mandal down there just says that it's an accident when the whole of Kankana knows what it is. They know the intricacies how that building came up. काँग्रेस राजवटी वेळार विश्वजीत राणीन केल्ल्या प्रकल्पांचे अजून उक्तावण जायना म्हणून शेनवारा 70 वेपारी संघटना आनी 70 जागृत युवा मंचान उपोशण केले. वाळपयचे मार्केट, हॉस्पिटल आनी बस स्टँड प्रकल्प विश्वजीत राणीन सुरू केले. हे प्रकल्प पुराय जाल्यात पूण भाजप सरकार ताचे उक्तावण करना म्हणून लोक बेजारल्यात. या प्रकल्पांचे बेगोबेग लोकार्पण करचे म्हणून ते मागतात. काँग्रेस सरकार असताना वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन वाळपयत हॉस्पिटल, बस स्टँड आनी मार्केट प्रकल्प सुरू केल्लो. उपरांत सरकार बदलले. तिनूय प्रकल्प केन्नाच पुराय जाल्ले पूण भाजप सरकार तांचे लोकार्पण करना म्हणून वेपारी बेजारल्यात. 3 वर्सां जाली जो प्रकल्प आमकां 1 वर्सान पूर्ण करून दिता पडटलो. आज 3 वर्सां जाली तेजे कांयच आमकां उद्घाटना बद्दल कांयच उत्तर मेळोंक ना. तर ह्या सरकारान जाता ते बेगीन तेजें उद्घाटन करून दिवन आमचो जो उदरनिर्वाहाचो प्रश्न आसा तो तेंचे सॉल्व करचो. कित्याक हेचेर जी कुटुंबां डिपेंड आसा ती जवळ जवळ 87 आनी तेज्या भायर जे व्यापारी जे माल सप्लाय करतात तेंची बी कुटुंबां आसा. तेय सुद्दां कुटुंबां ह्या हेचेर उदरनिर्वाह आपलो चलयतात. प्रयत्न खूप झाले पण आता असा की उद्घाटनाची तारीख ठरोवंक सुद्दां ती फुडें धुकलता. एका खंयचे राजकारण आनी खंय पाणी मुरते ते बी आमकां एक्झॅक्ट कळना. प्रकल्पांचे उक्तावण करचे म्हणून वेपारी आनी 70 जागृत युवा मंचाचे वांगडी मागतात. 70 तर आज स्थानिक आमदार सुद्धा गांभीर्यान हो प्रश्न घेना कारण त्यांच्याच प्रयत्नान हे गोष्टी सगळे घडलेले आसा. आणि हे जे आज आंदोलन सुरू जाल्ले आहा तेन्ना मेरेन चालू उरतले जेन्ना मेरेन आमकां सरकाराचे सारके कॉन्क्रीट अशें आश्वासन आनी जे लेखी म्युनिसिपालिटीक कळयना तेन्ना मेरेन आमचें आंदोलन आसतलें. नाला जेन्ना मेरेन ह्या प्रकल्पाचें उद्घाटन जायना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. नमसवाडो कुंकळे एका बायलेच्या गळ्यातली सरपळी फारावपी 3 तरणाट्यांक फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. पणजे फोंडे हायवेचेर ट्रक आडावन ट्रक लुटपाच्या प्रकरणातूय हे तरणाटे घुसपल्यात अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या. नमसवाडो कुंकळे एका बायलेच्या गळ्यातली सरपळी फारायल्ल्याच्या आरोपावेल्यान फोंडे पुलिसांनी 3 तरणाट्यांक अटक केल्या.
पोलीस निरीक्षक CL पाटीलान याविषयी माहिती दिली. काल 2 स्नॅचिंगाची कम्युनिटी रिपोर्ट जाल्ले, चेन स्नॅचिंग, आणि तितून आमकां कळ्ळें की काही भुरगे मार्शल आर्टांतले हे असले वाटमारीचे धंदे करतात. सो संशया वयल्यान आमी अक्षय शिलकर, सिद्धेश तारी आणि अमित नाईक हांकां अरेस्ट केले आसा 2 केसी. ताका आमी मार्शल आर्टान धरले. तेजे आतां इन्व्हेस्टिगेशन कांय गोश्टी रिवील जाले की दे आर इनवॉल्ड इन हे तुजे ट्रक बी आडयताले, तेजे कडेन पयशे काडून घेताले. केसीस आर नॉट रिपोर्टेड बट स्टील दे हॅव कन्फेस्ड दोज केसीस, आणि हितूनय तेंचेर फूल दुबाव आसा. सो फुडलो तपास चालू आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.